जे आयज गोवा मायल्स जे आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जे आयज कितल्यो गाडयो थंयसर चलता तेजे ते कावंटरार गोवा मायल्स तेजे डिटेल दिवची आनी तशीच डिटेल तेंचे विथ द एड्रेस दिवची. तशेंच म्हाका एक मिनिस्टराक विचारूंक जाय whether the app based आणि प्रीपेड काउंटर हे दोनूय एकाच हितून काम करूंक शकता काय कितें प्लॅटफॉर्माचेर तेजें मातशें सांगचें. कित्याक ॲप बेज आसता पळय ते ॲप बेज तेंच्यांनी ऑनलायन हे करून तेंच्यांनी ते भाडें घेवन वयचे. कित्याक आयज आमच्या एअरपोर्टाचेर तांकां ऑलरेडी कावंटर दिल्लो आसा पूण तांकां कावंटर तो दिवचो न्हू कित्याक तांकां दोनूय सायडीनी आयज भाडीं मेळटात जे आयज ते बुकिंगूय करता कावंटराचेर आनी तशें ते ऑनलायनूय भाडीं हें करून ते घेवन वयतात. ताका लागून आमच्या स्थानीक जे लोक आसात आमचे भावांनी आयज आमचे एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्लो आसा तेंच्यांनी त्या हेजेर आयज आमच्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा लोनाचेर. ताका लागून तांकां जे भाडें मेळना जे आयज गोवा मायल्स हेंच्यांनी आयज सगळ्या गोंयान सगळ्याक आमकां हांगासर त्रास करून दवरलेला. ताका लागून म्हाका दिसता जो पळय कावंटर आसा गोवा मायल्साचो एअरपोर्टाचेर तो म्हाका दिसता थंयसरलो काडपाची खूब गरज आसा एज फास्ट. हे म्हाका मातशें हेजो आन्सर दिवचो तेणी केन्ना पासून तो काडटलो कावंटर तो आनी जे गोवा मायल्स आहा पळय जे गोवा मायल्स आहा पळय ते दोनूय हेतूनसून ते आयज जोडपाक येयल्ले आसा ती आमची पोटां भरूंक येवंक ना. ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचें. स्पीकर सर, माननीय आमदारान जे रेज केला हितून दोन विशय आसा आनी हांवें ताका स्पश्टपणे सांगला आन्सर्स एज पर प्रेजेंटेड टू द हावस. आतां तुजे पयले विशयाचेर येता. तूं पळय म्हणटा आमचे बिझनस व्हरपा येयला आनी असो प्रचार की गोंयकारांचो बिझनस व्हरता थिंगा स्थानीक आहा तेंचो धंदो आहा तो व्हरता. तेणें म्हाका दिसता हें लिस्ट वाचूं नये. नेक्स्टचेर ए पळय लिस्ट आहा 510 लोक जे थिंगा आसा एअरपोर्टार. आय हॅव गिवन यू व्हेरी क्लियरली 513 नेम्स. हें तूं वाचल्यार हांव सुरवातेक थोडे वाचता 513 वाचून हावजाचो टायम वेस्ट करना. सायली राजेश गोवेकर म्हापसा, यश मलगांवकर म्हापसा, विश्रम पेडणेकर पेरणे, निलेश रत्नाकर पालेकर पेरणे, राजेश आरोलकर पेरणे, प्रज्योत नागवेकर पेरणे, सिद्धार्थ प्रकाश कांबली पेरणे, सिद्धेश सातर्डेकर पेरणे, वासुदेव नागवेकर पेरणे, संजय विष्णू गावंडी पेरणे, इनासियो दुआर्त पेरणे, हनुमान नागवेकर पेरणे. हे नांवान तुका मुद्दम सांगता. तूं आयज नांवां सांगता पळय नांवां सांगता पयलीं जे गोवा मायल्स जाल्ले पळय गोवा मायल्स तेन्ना तूं कितले सांगलेले पेंटाक लागून 500 गाडयो दिता म्हणून सांगलेले कितल्यो गाडयो दिल्ले ते सांगचे यू प्लीज सिट डावन. प्लीज बसून घेयात. हांव उलयता तेन्ना तूं उलयनाका मागीर तुजें सांग कितें तें. स्पीकर सर, आतां लास्ट एंडिंगा तीं नांव वाचता म्हणजे गोंयकार काय न्हू ते कळटले कोण भायले काय कितें ते. हिंगा 361 हिंगा म्हापसा अफ्रीड मकणकर, बशीर आगा पोरवरी, सुवर्णा सावंत आसगांव, फयाज नदाफ कामुर्ली, आकाश पायरे म्हापसा, मागी पिलेन शिवानंद दाडी नेरूल, सोनाली मनोहर शिरोडकर. हांव मोदी वाचून दाखयता तुका म्हणजे दाखोवपा लिस्ट जेन्युइन. आय कॅन इट आन्सर इज ऑलरेडी गिवन टू यू. इट इज इन द हावस. दुसरे उमाकांत पांडुरंग पेडणेकर मांद्रे, राघोबा सुरेश महाले उगे, ओझरी अतुल उल्हास शेट्ये तोरशे, अमृता तोरस्कर नॉर्थ, योगेश राहुल, केवल विजयनाथ राजापूरकर पाले, विठ्ठल तोरस्कर तोरशे सोडये, सचिन सदानंद नाईक विरनोडा, मंथन कामली. हांव खुंयचे लिस्टा मोदी वाचल्यार एंडूय वाचल्यार हितून 95% तुजे
गोंयकार आसा आनी चड मेजॉरिटी तितून 80% पेडणेचे लोक आहा, मांद्रेचे आसा, धारगलचे आसा. 80% ना, तू 80% कळ्ळें सांगता. 80% म्हाका पेडण्यानूच कितले दिले तितलेच सांगचे. लेट मी रिप्लाय नो, मागीर सांगता तुका. पेडण्यान कितले दिले तेच सांगचे. अरे हे लिस्टान तू काड मरे पळय, लिस्ट तुज्या फुडें आहा, समोर आहा. तुवें पेडण्यान म्हाका प्रॉमिस केले 500 गाडयो दिता, ते 500 गाडयो खंय पावले काय म्हणून हांव विचारता तुका त्यो. बस तू स्पेसिफीक गोवा मायल्स विचारला, मागीर तेजेरूय येता जाय जाल्यार, पूण म्हाका दुसरो विशय काडपा ना. हिंगा आतां सोय जाला, एक प्रश्न विचारता एक जाग्याचो आख्या जगाचे विचारता. अशें करया नाका, सगळे बिगडटले. तुका जाय गोवा मायल्साचे. आतां तुजो एक जो सदांच तूं लोकांक उलयन दाखयता की बायले हे सगळे गोंयकार हे लिस्ट हावजान दवरलेले आसा, जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. गाडयो गोंयकारांक दिल्या आनी भायले सगळे ड्रायव्हर हाडल्यात न्हू. कर्नाटकाचे ड्रायव्हर आहात, प्रवीण आंबेकर तांकां बॅच आहा जाल्यार सांगचे. बस मातशें बॅच आहा जाल्यार पयलीं सांगचे. स्पीकर सर, हितून 1560 व्हेकल्स ऑफ गोवा मायल्स आर फ्लायिंग. 90% हितून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते. ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स. म्हणचे हे कितले गोवा मायल्स आमचे गोंयकारांनी आपणायला हेजेर कळटा. दुसरें, जेन्ना ताका म्हायती बीन आसतली, मोपा एअरपोर्ट जेन्ना इनॉग्रेट जाल्लें, आमकडे गाडयो नासल्यो. आमी तेन्ना मोपा मॅनेजमेंट आसा, मोपा एअरपोर्ट आहा, दे रिक्वेस्टेड गोवा मायल्स. माझे दाबोली सुद्धा गोवा मायल्स ऑल टॅक्सीज वे डिप्लॉयड दे. तो फेलियर जायना जावपा. इनॉग्रेशन टायमा फर्स्ट टायम फ्लायट लँड जाता, दे केम टू आवर रेस्क्यू. हें तुका दुसरें सांगता. तुजो दुसरोय उत्तर दिता. हें लिस्ट मातशें वाच, तितून म्हळ्यार हें लिस्ट वाच, तुका कळटलें, म्हायती मेळटा सगळे पेडणेकार कितले आहा ते वाच. दुसरें, हांव मान्य सदस्य हांगा जे आसा सगळे मेंबर जे हांगा मिसगायडींग चलता तेय म्हाका मातशें क्लॅरिफाय करपा जाय. गोवा मायल्स has been instrumental to make unaccountable taxi business accountable. तेणी जे GST collection जाल्ले आसा 2018 स्टार्ट केल्ले अप टील 2024 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारी केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता. आज जो टॅक्स पेयर नाहलो, दे हॅव कम इन द एम्बिट ऑफ अ टॅक्स SSC. इतले तेंचे म्हणजे व्यवसाय वाढला आणि 1.5 करोड ते फारी करता. आता हे दोन्ही तरी ऍड केले जाल्यार 8.5 करोड दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्नमेंट. तुम्ही म्हणटा ते हांव आनी एक मुद्दम सांगता. हाऊ मेनी कार्स 1500 टॅक्सीज जनरेट अराउंड 8.5 करोड धरया. एक्चुअली दे हॅव ऑलमोस्ट टच 10 करोड. तेही तुका हांव सांगता. तूं उलयतना सांगता केन्ना 18,000 टॅक्सी आहा. 18,000 तरी टॅक्सी आहा, ते एपाचेर ना, खुंयच्या सिस्टमार ना, GST फारी करना, TDS फारी करना, आणि ऍक्च्युअली तेणी सगळ्यांनी खुंयचे तरी एपार येवपा जाय. हांव म्हणना हांव एपाचे काय उलयना. हांव तुका एकच सांगता, जे पळय काउंटर तुम्ही दिला पळय तो काउंटर काडचो. म्हाका थिंगासर प्रवीण बाब हांव तेजेर एगेन्स्ट आहा. जो काउंटर दिला पळय तो गोवा मायल्साचो तो काडचो. तेंच्यांनी ऍप बेस तेंच्यांनी भाडी मारची. दुसरा प्रश्न कितें विचारत तुम्हाला. आय एम ऑन माय लेग्स. यू शुड नॉट स्पीक वेन आय एम स्पीकिंग. आय विल नॉट स्पीक वेन यू आर स्पीकिंग. तुका उलोवपा दिता हांव. ओके स्पीकर सर, हेच अर्थान 1,500 taxis, if they can generate around 10 crores, more than 8.5 crores, 18,000 taxis je te aha mutta. That means I was just calculating, government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो रेव्हेन्यू आमी एपाचेर येवना, आमी सिस्टमीचेर येवना, आमचे रेकॉर्ड ना कोण हुंय भाडें कशें मारता ते. We have lost more than 500 crores. Every state has got a system. They are on some app or other. हांव म्हणना हे मान्य टॅक्सीवाल्या आमचे मान्य आमदाराकूय, डोंट कम ऑन गोवा मायल्स इफ यू डोंट लायक. यू डोंट वॉन्ट टू कम ऑन गव्हर्नमेंट टॅक्सी ॲप म्हण आहा तेजेरूय तुमी येयना. तुमचे ओन ॲप काडा. बट लेट दे बी अ सिस्टम. एक शिस्त आसून दी. भाडें सगळ्यांक मेळटलें. कशें मेळटलें? पॉयंट टू पॉयंट पॅसेंजर कलेक्ट करून आनी सारकें व्यवस्थीतपणे देर इज समथींग फॉर एवरीबडी. दुसरे जे ते सांगता हांव मुद्दम गोवा मायल्साचे सांगता, मान्य सगळ्या सदस्यांक खबर आसपा जाय. डावन पेमेंट 1,70,000 आसता एक वॅगनार दितलो जाल्यार.
मान्य मुख्यमंत्र्यान एक स्कीम केली, हांवें तेका सुचिल्लें तेन्ना ही स्कीम आमी करपा जाय म्हूण. मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम, आमी हांकां टॅक्सीवाले म्हणना, आमी तांकां पात्रांव करपा आमी येवजिल्लें. लेट देम बी द ओनर्स, एंटरप्रेनर्स. तेंचे 1,70,000 गोवा मायल्स फारीक करता. डिस्काउंट मेळटा वेन यू बाय कार्स इन बल्क. 57,20,000 तांकां अराउंड 57. एडिशनल फायनान्शियल बेनिफीट 28,50,000 टोटल तांकां हे बेनिफीट तांकां पास करता. आतां गाडयो ज्यो वॅगनार आसल्यो, आतां ह्यो गाडयो अपग्रेड केला टू हुंडाय ऑरा. टील डेट स्पीकर सर, हांव मुद्दाम सांगता, हे डिमांडार सांगता. 1 मिनिट, आय एम ओनली आन्सरिंग. स्पीकर सर, बाकीचे क्वेश्चना कितलो टायम घेतलो? लेट मी मेक अ पॉयंट स्पीकर सर. स्पीकर सर, बरें आहा तें कडू लागता अशें जालें ना? स्पीकर सर, हांव खरें तें उलयतां. 2 मिनटां घेता. 2 मिनटां. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 225 जाली 225. अरे मागीर म्हणटालो आपुणूच उलयला. बोस रे मातशें. आपुणूच उलयला म्हणटालो. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमकांय उलोवपाक जाय. ओके, 2 मिनटां. तू 225 जाले I'll give you only न्हू. 2 तू डिमांडाचेर सांग न्हू. डिमांडाचेर सांग आमकां. You should have. डिमांडाचेर तू आमकां सांग म्हणटा. डिमांड आहा न्हू तुजो. जाणा पूण यू रिप्लाय टू अस ऑन डिमांड. Speaker sir, public has a right to know when a question is asked. Demand on definitely, I will give more details. I am only talking on Goa Miles. 55 lakh passengers travel with Goa Miles till date. 15% of the passengers local Goans. 1,000 to 1,200 people travel by Goa Miles every day. हे म्हणटा तितून कोण गोंयकार ट्रॅव्हल करना. टुडे गोवन्स आर प्रिफरिंग गोवा मायल्स. कित्याक सोय आहा 20% लेस देन अदर फेज. थोडे मान्य आमदार कितें म्हणटा, ना चडोवपा तांकां चोडय म्हणटा. अरे तुका सोय कितें मेळटा जाल्यार कोण चोडय म्हणटलो? भाडें तूं वाडय. हें म्हाका अजाप दिसता. स्पीकर सर, लास्ट म्हाका सांगपा जाय, दिस इज एवरीवेर इन द वर्ल्ड देर इज अ चॉयस विथ द पीपल. इट शूड बी द पीपल्स चॉयस, कस्टमर चॉयस. गोवा मायल्स टॅक्सी बसतलो काय दुसरे खंय वयतलो तो? हे ते म्हणटा कोन्नाका. प्रवीण आलेकर, तुमचो दुसरो प्रश्न. ताजो स्पीकर सर, हे कितें दुसरे मेंबरान मेळ्ळा, तांकां मातशें ऑपॉर्च्युनिटी दी. एक क्वेश्चन जाला तो दुसरो प्रश्न तुजो कितें आसा? सेम क्वेश्चन. ते प्रवीण आलेकर, तुजो दुसरो प्रश्न. माझ्या गोवा मायल्साचो हे आसलो सर. प्रवीण आलेकर, तुजो दुसरो प्रश्न कितें आसा? तो पळय गोवा मायल्स ते दुसरो प्रश्न. तो काउंटर काडटा वा ना तो अजून सांगूंक ना सर. निलेश काब्राल सर, हे कितें चलता? दुसरे आदी निलेश काब्राल तो सांगूंक ना न्हू. बसून घ्या. एक क्वेश्चन विचारलो. गोवा मायल्स बसून घ्या. सप्लिमेंटरी निलेश काब्राल बसून घ्या. तुम्ही बसून घ्या. निलेश काब्राल. स्पीकर सर, हांव ते लिस्ट पळयतालो. सर निलेश काब्राल आन्सर दिला मुट्टो. निलेश काब्राल मायक होना. सर, हांव क्वेश्चन अरे विचारलो. पेडणे आन्सर घ्यायला. स्पीकर सर, तुझाच क्वेश्चन आसा. आन्सर दिला. स्पीकर सर, हे कितें चल्ला? विचारपा दिना. स्पीकर सर, प्रवीण आलेकर, तुझो प्रश्न आसा. स्पीकर सर, काउंटर काडटा वा ना तो जाय. तुझो प्रश्न आसा. निलेश काब्राल. निलेश काब्राल. स्पीकर सर, इलिगल. स्पीकर सर, ते कितें? हे इलिगल गोवा मायल्स लिस्टा भितर म्हाका सभागृहाच्या सदस्यांनी सभागृहाचो मान दवरचो. निलेश काब्राल. दुसरे स्पीकर सर, निलेश काब्राल. स्पीकर सर, हांव विचारता ते विचारपाक दिना. स्पीकर सर, हांव लिस्ट पळयतालो त्या लिस्टा भितर. स्पीकर सर, हो इशू जो आहा पळय न्ही, टॅक्सी इशू, आत्तां म्हणजे तेणी गोवा मायल्स इशू मोपा एकंदर गोंयांत टॅक्सी इशूचेर परत सगळी कडेन वेगवेगळी चर्चा जाता. फाटल्या सेशनाच्या वेळारूय बी अशाच पद्दतीन चर्चा जाल्ली, ताजी मिटिंगूय घेतलेली, अर्दे इशू रिजॉल्व जाल्ले. आतां परत एकदां म्हणजे सेशन येयले काय सगळे इशू परत एकदां तकली वयर काडटा म्हणटा. नो डावट आसतले इशू, हांव ना म्हणना. बींग अ चीफ मिनिस्टर अलॉंग विथ द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, हे जे इशू आहा पळय न्ही आनी जे आमदार लागता तांची एकदां हांव हावज चलता आसतना एकदां मिटींग घेता
आणि बाकीच्या सगळ्या इश्यूचेर कित्याक परत एकदा इल्लिगल आणि हे ते म्हणून दाखोवपाची गरज ना नाका नाका गरज ना हांवें स्पीकर सर दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू सांगला आमकां 30 मिनिट्स हेजे डिस्कशन जाय स्पीकर सर हांवें सांगलें स्पीकर सर हे हाफ एन आवर डिस्कशन आमकां जाय हेजे दिस इज इम्पॉर्टंट इश्यू सेपरेट स्पीकर सर Talk on the demands. Speaker sir, you can talk on demand day. Demand day, I will give more details. Demand 24th are the demands. 24th are the demands on transport. Speak what you want. I will give you full details, more details. You are not allowing me. Speaker sir. Speaker sir, why re? Speaker sir, एकूच last point clarify करता. मान्य आल्लेकर तेणे सांगिले Airport Authority of India is aiming to enhance passenger facilities and services by providing app-based cab aggregator services at Airport Authority of India Airport. Chennai, Coimbatore counter aha, Delhi counter aha, app-based taxi, Mumbai Airport aha. I will give him all this record. I am placing it on the table of the house. Hyderabad asa, Visakhapatnam asa, Ahmedabad Airport asa, Bhopal asa, app-based counter at railway station. Hui ahate. Bangalore railway station asa, Mysore railway station asa. Mumbai railway station aha, Delhi railway station aha. Recently, there is a judgment of Kerala High Court which says they have a right. I am placing this on the table of the House. प्रश्नकाल मंत्री बसून घ्या. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. तुम्ही वाच. तुम्ही पळयतात GNH.